तो तुम्ही हे डेकोरेशन केला पयली वार्षिक आम्ही वेगवेगळे करतो. या प्रतिष्ठे वेगळे घेऊन झाडांची पिकं केली आणि ते नारळाची पिकं असतात कोकोपीट त्याचे आम्ही हे केलं झाड. सो बेसिकली पानां दिसता आमी म्हाका तो कॉन्सेप्ट दिसलो. हे काश्मीरचेच झाड चिनार नाव त्याचे. सो तूं अशें खंय पळयल्लें बीन हें चित्र जशें केलां काय ना ना हांवें विज्युअल सो हे डेकोरेशन करपाक कोण कोण सपोर्ट करता बी आसा भावाली सोड आसा बायल आनी भुरगे. कितले दीस लागता हे करता म्हणजे हें 5-6 म्हयने जाले. 6 म्हयने 6 म्हयने जाले. आनी कॉम्पिटिशनाक बीन तशें कितें ना, ना. तशें काय ना फक्त आमचे अशें भितर सो पयलीं लास्ट टायम आमी ती गोवा टायप आसता तें केलें. गोवा तेचे पयलीं चुडटांचे आनी खूब वेगळे वेगळे. ओके आनी दर वर्सा 5 दीस पण केले ते कोकोपीट आं. स्वर्णाचो पावडर आसता न्ही. तयार केला. ना ना तयार केले झाडा पासून तयार केले. हे तुमी सोयेन भरला बुराक करून असलो झाडू आसता न्ही हां तेजे पासून तयार केले. आणि मागीर- कोकोपीट थर्माकोलाचो वापर ना. आनी फुलां ही म्हणटा ही पेपर पळयलें तुमी